दिवचल व्हाळशी रस्त्यान आनी एकल्याचो बळी घेतला. 22 दिसा फाटीं साश्टीवाडो बोड्डे हांगासर 2 दुचाकी मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत 20 खात्याचो कर्मचारी आशिल्लो उसपाचो एक तरणाटो आपटाक मरण पाविल्लो. ही घडणूक अजून विस्मरणांत वचूंक नासतनाच सोमारा सांजे ह्याच रस्त्याचेर व्हाळशी हांगासर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातांत बोड्डेचो आनंद नायक हो मनीस आपटाक मरण पावलो. मेळिल्ले खबरे प्रमाण म्हापशेच्यान दिवचलच्या दिकेन येवपी रेशमा नांवाची बस व्हाळशेच्या ITI कडेन पाविल्ली आसतनाच फुडल्यान येवपी मोटरसायकलीचो नेटाचो धपको बसीक बसलो. ह्या धपक्या बरोबर मोटरसायकल चलोवपी आनंद नायक रस्त्याचेर आपटून गंभीर जखमी जालो. अपघाता उपरांत आनंद नायक सुमार अर्दवरभर रस्त्यार पडून आशिल्लो. उपरांत पुलिशेच्या रॉबर्ट व्हॅनींतल्यान ताका दिवचलच्या भलायकी केंद्रांत व्हेलो. थंय डॉक्टरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें जाहीर केलें. ह्या अपघात प्रकरणांत पुलीस फुडलो तपास करतात. इतले मजगतीं व्हाळशी दिवचल हो रस्तो दिसान दीस येरादारीक असुरक्षीत आनी धोक्याचो जाल्लो आसा. ह्या रस्त्याचेर अदीं मदीं अपघात घडतच आसतात. फाटल्या 7-8 वर्सांत ह्या रस्त्याचेर आतां मेरेन सुमार 11 जाणांक आपले जीव वगडावपाचे पडल्यात. मेळिल्ले खबरे प्रमाण सोमारा सांजे अपघातांत मरण आयिल्लो आनंद नायक हाच्या भावाकय कांय वर्सां पयलीं ह्याच रस्त्याचेर अपघातांत मरण आयिल्ल्याचें कळटा. गोमंतक TV खातीर हांव तुकाराम सावंत.